आज आम्ही साऊथ कलेक्टराक मेळपाक गेल्ले आणि आम्ही कंप्लेन ते कडेन रजिस्टर केलेले आसा आणि तशेंच करून डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आणि सीएमाकूय बरयल्लें आसा की हो गौतम कट्टर आणि श्रीहरी अकले म्हणून सो मिटिंगेक गेल्ले भगवान परशुराम जन्मोत्सवाक मुरमुगांव। आता ह्या मनशान जो कट्टर पळय आसा तेणेन he has made statements which hurts the religious sentiments of the minorities in Goa, especially the Muslim community as well as the Christian community. आता आम्ही सरकाराक सांगपाक सोदता आणि कलेक्टराकूय सांगपाक सोदता की आदलो चीफ मिनिस्टर बाब लेट मनोहर पर्रीकरान जो प्रमोद मुतलीक आशिल्लो चीफ ऑफ श्री राम सेना तेणेन ह्या मनशाक बॅन केलो गोंयान बाय इवोकिंग सेक्शन 144। सो आम्ही कलेक्टराक मागता की सेक्शन 144 इम्पोज करपाक आणि ह्या मनशाक कट्टर आणि जे मनीस हेट स्पीच करता, जे पर्टिक्युलर कम्युनिटीक टार्गेट करता आणि पीस अँड ट्रँक्युलिटी जे इफेक्ट करता हांकां ताबडतोब बॅन करचे म्हण गोंयान हाडपाक। आणि कित्याक आमची गोंय जे आसा पिसफूल स्टेट आसा, आमचे सेंटाचेर या खंयच्या अदर कम्युनिटी सकयल दाखोवपाक दिस इज अ वायलेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन जे B.R. आंबेडकरान जे रायट्स दिलेले आमकां हे वायलेट जाता। सो असल्या मनशांक गोंयान हाडचे न्हू आणि बॅन करचे म्हणून आम्ही सरकाराक विनंती करता।